नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। मायनिंगांतल्या हजारांनी लोकांचो पणजे महामोर्चो, कायदेशीर मायनिंग सुरू करचे म्हणून लोकांचे शक्ती प्रदर्शन। आमदारूय वांटेकार, शारांतलो ट्रॅफिक जॅम, फुडाऱ्यांनी सीईसी एनजीओचेर काडलो फोग। बांबोळे मेडिकलाचे ओपीडींतले फार्मासीत उजो, फार्मासी सयत गुदावांतले लाखांनी रुपयांचे वखदांचो गोबोर। ओपीडींतले फायर एक्सटिंग्विशर चलनात, भलायकी मंत्री म्हणटा करतलो चौकशी, कांय दीस ओपीडी बंद। पिरना तोडले चांदयवाड्यार दादलो आनी बायलेन जोडयेन केल्ली आत्महत्या। शापोरा न्हंयेत व्हड्यांतल्यान म्हापशे पुलिसांनी काडल्यो कुडी। दादलो बर्डे दिवचलचो, बायल मणिरीत दोड्या मार्गावेली। मयेकारांक इव्हॅक्युई प्रॉपर्टींतल्यान मुक्त करपाचो विशय आडकलो सरकारी पावड्यार, कायदो आयोग करता आनीक एक ड्राफ्ट। मुख्यमंत्री म्हणटा 19 डिसेंबराची वाट पळयात, मयेकारांचे पाशयेस पिड्ड्यार। आनी खेळांत, हिमाचल प्रदेशा आड रणजी ट्रॉफी मॅच ड्रॉ, गोंयाक 3 पॉइंट। ग्रुप सीत हिमाचल आनी गोंयचे प्रत्येकी 12 पॉइंट। गोंयच्यो सगळ्यो रणजी मॅची जाल्ल्यो ड्रॉ। आता खबरो विस्तारान। गोंयचे मायनिंग वाठारांतले हजारांनी लोकांनी पणजे महामोर्चो हाडलो। कायदेशीर मायनिंग बेगीन सुरू जावचें म्हूण सध्या मायनिंग वाठारांत शक्ती प्रदर्शन चल्लां। आपलो काम धंदो बंद दवरून मायनिंगाचेर निंबून आशिल्ले लोक सकाळीं बसी आनी ट्रकांनी भरून पणजे पावले। मात हजारांनी लोक आयिल्ल्यान शारांतलो ट्रॅफिक जॅम जालो। मोर्चाक भाजपा, काँग्रेस आनी सरकारानूय तत्वता तेंको दिलो। शारांतल्यान मोर्चो काडून लोकांची आझाद मैदानाचेर सभा जाली। मोर्चांत मायनिंग वाठारांतले आमदारूय वांटेकार जाले। फुडाऱ्यांनी सीईसी आनी एनजीओचेर फोग काडलो। चालू करा, चालू करा, चालू करा, चालू करा। निसर्गाचे मोगी दुश्मन न्हय, पर्यावरणाचे रक्षण आणि मायनिंग व्यवसाय हातान हात घालून चलपाक शकता आणि चलपाक जाय। पर्यावरण प्रेमी म्हणतात ताणी असोच उलो मारचो गोंया भितर आणि अशे वताक बसून ताणी पर्यावरणाचे संवर्धन करचे। जर तांकां कापसात असं जर जाय जाल्यार ताणी हिम्मत असं जर जाय जाल्यार ताणी दाखोवन दिवचे। तुम्ही बरे बरे ऑफिसांनी आपले चारही भुरगे सरकारी सेवेक, आपली बायल सरकारी सेवेक, आपूण सरकारी सेवेक आणि गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी त्रास करपी कष्ट करपी मनशाक तुम्ही एग्रीकल्चर कशें करपाचे, डेअरी कशें करपाचे हे शिकयतात काय? कित्याक आमी कित्याक इलेक्ट करून दिल्ले आसा? आमचे सरकार कित्याक आसा? राज्य सरकार कित्याक आसा? सेंट्रल सरकार कित्याक आसा? ही सगळी सरकारां बरखास्त करात आणि सुप्रीम कोर्टान हे सरकार चलोवचे। सुप्रीम कोर्टान योजना हांचे पाठ भरपाची जबाबदारी सुप्रीम कोर्टान घेवची। हांचे पाठ भरपाची जबाबदारी सीईसीन घेवची। आमी योग्य वेळार विचार करतले। जे मायनिंग आसा, जे सरकाराक येणावळ हाडून दिता, जे सरकाराच्यो सॅलरीज पेड करता, ते आमच्या भागांतल्यान येता। त्या इन्कमाचेर आमचो चड अधिकार आसा। जे तुम्ही उदक पियेतात ताचेर आमचो अधिकार आसा, जाल्यार आमचो अधिकार जगपाचो तो तुम्ही कित्याक काढून घेता? गोंयकारांच्या हिताचे, मायनिंगाच्या लोकांच्या हिताचे एफिडेविट फायल केले वयतले, जेणे करून सुप्रीम कोर्टाक हो न्याय दिवचोच पडटलो। सीईसीन जरी आमचे आयकून घेतले नासत जाल्यार सुप्रीम कोर्ट इतक्या तमाम लोकांचो जो 25,000 लोक आयज दंपाच्या कडार गोंय मुक्तीच्या ह्या आदल्या दिसा हांगा जेन्ना आमकां आझाद मैदानाचेर येवचे पडले, हे कोणूच विसरचो ना। आयच्या ह्या ऐतिहासीक दिसा सुप्रीम कोर्टाक आपलो निर्णय जो आसा हो तमाम आमचे बाजून दिवचो पडटलो। सरकारान कितें कितें करपा जाय हेचेर आमचे चारय आमदारांचें लक्ष आसता आनी सरकार जर सामकेंच जर भायर वयता जाल्यार ताका सांगपाक आमची जबाबदारी आसा आनी तें आमी काम करता। एफिडेविट केन्ना फायल करपा जाय, एफिडेविटाक कितें आसपा जाय हेची जबाबदारी जशी पळय प्रत्येक मनशाक आसा तशी आमकांय आसा आनी तेजेर योग्य रितीन चर्चा जाता आनी जो गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकार आसा तो योग्य दिशेन वयता
आणि तो योग्य दिशेन वयता म्हणून हे 4 आमदार आज पर्यंत खंय उलोवन कांय दाखोवना. त्याचे पावल जे पळय पडटा ते सारखे आसा आणि ते सगळे आमच्या मायनिंग भागातल्या लोकांच्या हिताचेच आसा. बांबोळे मेडिकलाचे पोन्ने ओपीडीतले फार्मसीत सकाळीं उजो लागलो. सुमार 9:15 ही घडणूक घडली. 3 वरां उजो उरिल्ल्यान फार्मसी आनी थंयच्या गुदावांतली लाखांनी रुपयांची वखदां लासून काबार जाली. शॉकात करपा सारकी गजाल म्हळ्यार ओपीडीतले फायर एक्सटिंग्विशर चलनाशिल्ले. भलायकी मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा हाची चवकशी करतलो. मात सगळे वायरिंग जळून काबार जाल्ल्यान ओपीडी यात्री निवासांत व्हेल्या. ओपीडी जाग्यार येवंक कांय दीस वतले. शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागलो. फायर ब्रिगेडीन दोगांक वाटायले. हांव जेन्ना भितर गेले तेन्ना ऑलरेडी स्पार्क जातालो फ्रिजा कडेन आनी तेन्नाच उजो पेटलेलो. तेन्ना हांव भायर थंय मेन स्विचार ते ऑफ केले. 3-4 स्विचार ते ऑफ केले आनी भायर हेका सांगलें हो कावंटर आसलो प्रिस्क्रिप्शन घेतालो कावंटर. मागीर भितर गेले आनी आमचो मेन स्विच दुसऱ्या रुमान आसा म्हणजे फुडें बाथरुमाच्या कुशीक थंय हांवें मेन स्विच ऑफ केलो आनी भायर येयली आनी आमी उजो पयले खूब जाल्लो. आमी भितर गेले ट्राय केलो पालोवपाक जाल्यार पालवना. पयलीं पब्लिकाक सांगलें मागीर सेक्युरिटीक सांगलें मागीर भितर हितून गेलो GMC स्टाफाच्या एका ऑफिसराक सांगलें आनी फायर ब्रिगेडीकूय सोमतो ऑन द स्पॉट फोन मारलो आनी मागीर आमी खूब ट्राय केली पालोवपाक म्हणल्यार ते जायनासलें खूब धुंवर बिवर येयलो आनी अनबेरेबल जालें दोळ्यांक बसूंक लागलो. 8:30 आमी टर्न आवट केली पणजेची गाडी. तो पर्यंत आमकां मेजर फायर म्हणून खबर ना. खूब धुंवर येतालो डेन स्मोक म्हणून आमी आमच्या लोकांक ते BS हे घातले आनी मास्क बी घातले आनी भितर धाडले आनी ते ओपन करता जाल्यार तो पेंटेड गॅस आनी भितर मेजर फायर आसलो. मागीर आमकां कळ्ळें की मेजर फायर म्हणून आमी दुसऱ्यो गाडयो आपोवपाक जेन्ना पणजेच्यान केलो तेन्ना हे सगळे ब्लॉक जाल्ले आयज. ताका लागून आमकां वास्कोच्यान आनी वेर्णाच्यान गाडयो मागोवच्यो पडल्यो. ते आमी थंयच्यान मागयल्यो आनी ओल्ड गोवाची. तेजे पयलीं आमी 2 जाणांक रेस्क्यू केले. ते 2 जाण एक तो कोण तरी सांगता त्या प्रमाणे एकट्याक आयकूंक येनासलें एकट्याक दिसनासलें. ते दोगूय भितर ट्रॅप जाल्ले. तांकां आमी भायर काडले आनी कॉज ऑफ फायर हो आमी आतां इन्वेस्टिगेट करता. सेकेंडली कितें जालां आमी हेका एक सिस्टम घालपाक आमी पयलीं रिकमेंडेशन केल्लें. ते आतां ते GIDC कडेन आसा अशें आमकां कळ्ळां आनी ते आतां इम्प्लिमेंट करता. दुसऱ्या ब्लॉकाक सगळी सिस्टम आहा ऑपरेशनल आहा फक्त ह्या ब्लॉकाक ती ना सद्या. ही घटना ही दुर्दैवी आसली. GAPLची जी फार्मसी आसा त्या फार्मसीन सुरवात जालो उजो. PWDन तिची स्ट्रेंथ असर्टेन केल्या शिवाय ती तेची सेफ्टी असर्टेन केल्या शिवाय थंय OPD घेवप जावचें ना. आमी OPD परवाच्यान यात्री निवासान व्हरपाचें ठरयलें आनी हांगा ती कितपत स्टावट आसा बिल्डींग ही पळोवंक जाय आनी स्टावट आसा जाल्यार परत इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर करपा खातीर पूर्ण वायरींग करचें पडटलें. फायर एक्सटिंग्विशर्स तिथं असतील किंवा अन्य इमारतीत असतील ह्या सगळ्याचीच कसून तपासणी केली पाहिजे. आमी करीन. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.